हॅलो गोंयकारा, आज आमी गोंयचे आमगे सांजोणा चायेको खावपा स्वीट करुया। तेका आमी म्हणटाय चून कोणगां चून ओ चून कोणगां घालपाचें। सो वो आमी एक म्हणटाय स्वीट पोटेटो। सो दोन हे ते खाली जायो कोकनट जायो, ओ डेसी कोकनट हिंगा, आनी गोड जाय तेका। सो हे गोड खाली कालोवपाचें आनी हे बॉयल करपाचें। बॉयल करून स्लायस करून तितून भितर घालपाचें। सो सो तें चून हितून भितर घालपाचें। सो हें आज करुया। पयलीं सद्या हें आतां बॉयल करपाक आतां हे दोन घायले आनी हें बॉयल जाल म्हणटरी मागीर चून करुया। गोड उशीं गोड जाय तुका, उशीं गोड आनी सोय मेळोय बरी 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 अशें मेळोय। आनी हे कोणूय बरी आतां बॉयल जाले म्हणटरी तेज स्कीन आहा ती काड आनी अशें करून काप अशें कर, अर्द अशें कर आनी अशें करून फिलींग करपाचें। आमगे गोंय तें गोड उशीं गोड मेळटा तें सारकें मोवाय अशें। हिंग मातशें उशीं गोड मेळटा तें, हें उशीं न्हू एक्चुली, हें उशीचेंच म्हळ्यार हें मातशें रिबोर अशें। सो हें अशें करून भरपाचें। आतां हें सगळें भोवन चून गोडा आनी सोये चून हांवें हे कोणगां बोलान अशें करून घायलां हें हें चून आनी हें अशें करून मागीर खावपाचें। ही एक आमगे एक गोंयची स्वीट डीश। गोंय आमगे माय सदां दिता आमकां चाये कोडे। सो ही एक करपाची। सो हांव समजता ही तुमी कोण खातली मू आनी हुशाल जातली मू आमगे गोंयचो उगडास करून। देव बरो करूं, चोयल मू।